सेजा वेदांता कंपनी दिवचले मायन सोमारा सुरू केली। कोडलीफ प्लांटा फाटोफाट सेजान दिवचले मायनिंगाक हात घाला। मुख्यमंत्री पार्सेकारान सप्टेंबरा उपरांत मायनिंग सुरू जातले म्हण आस्त उक्तायल्ली। सरकाराच्या उल्याक प्रतिसाद दिवपी सेजा पयली भशेन चीन, जपान आनी कोरिया सारकिल्या देशांनी मीन निर्गतीचो यत्न कंपनी करतली म्हण सेजा सांगता। चाइना, जापान, कोरिया जहाँ पर हमारी माल लो ग्रेड माल जाया करती थी, वहाँ पर फिर ये माल जानी पड़ेगी, जिसके लिए हमारी मार्केटिंग टीम बहुत प्रयत्न करने वाली है, जिससे कि ये काम फिर चालू हो। बंद पडिल्ले मायनिंग सुरू करपाक सरकारान खूप कष्ट घेतल्यात। मायनिंग वाठारांतल्या लोकांकय मायनिंग बंद आसतना आदार केला म्हूण आमदार नरेश सावळे उलयलो। मायनिंगाचेर काम धंदो दितना कंपन्यांनी थळाव्यांचो पयलीं विचार करचो म्हूण सावळे उलयलो। लोकांक त्रास जालो तसो सरकाराकय त्रास जाल्लो आसा आनी सरकारान म्हाका दिसता आमी सरकाराच्या विरोधान आसत, पूण सरकारान मॅक्झिमम जे मायनिंग अफेक्टेड आसा तांकां सहकार्य केल्लें आसा आनी मायनिंगच्या लोकांकय सहकार्य केल्लें आसा। हे सरकाराचें मोठेपण। सरकाराक लागून मायनिंग बंद पडलें आसत, तेंची चूक आपली स्वताची तेंच्यांनी समजली तांकां। तुज्या आमच्या कडल्यान करून घेच्यात आनी कामाक जायच्या टायमाचेर तुमी भायले लोक हाडच्यात म्हणून भायले लोक हाडपाक मेळचे ना। आमच्या गोंयांत आनी दिवचले बरेच लोक बेकार आसा, त्या भुरग्यांक काम मेळपाक जाय। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आसा त्या सुप्रीम कोर्टान ह्या सगळ्या गोष्टींची दखल घेवन आज मायनिंग बंदी हाडली हें आमकां तेचें मान्य करचें पडटलें। सेजान कोडली फाटोफाट दिवचले मायनिंगाक हात घाला खरो, मात अजून कोडली प्लांटावेले मायनिंगूच सारकें सुरू जाल्लें ना। सुदारीत MMRD कायद्या प्रमाण लिजांचे सुवाती भायर मीन वा डंप घालूंक मेळना। नवे मीन काडल्यार आशिल्ले मीन आनी डंप खंय घालपाचे तोच मिनेरांचो प्रस्न अजून तडीक लागिल्लो ना। प्रुडंटा खातीर उदय परब। सरकारान दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचें ब्रँडिंग सुरू केलां। ह्या येवजणेक पात्र नाशिल्ल्या 16,000 बोगस लावार्थी कडच्यान सरकारान आतां मेरेन 14 कोटी वसूल केल्यात। फाटल्या 15 वर्सांत सरकारान हे येवजणेचेर 2,115 कोटी घाल्यात। 2 ऑक्टोबराक सरकाराचे दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेक 15 वर्सां जातात। ते निमतान 2 ऑक्टोबराक प्रत्येक तालुक्यांतले 10 लावार्थी मेळून 120 ज्येष्ठ नागरिकांचो सरकार सत्कार करतलो। मंत्री म्हादेव नायकान मिडियाक ही माहिती दिली। आज आम्ही 15व्या वर्सा पदार्पण करतात आणि म्हणून जे 2001 सुरवातीचे लाभधारक जे आशिल्ले त्यांचो आम्ही या 2 ऑक्टोबर 2015 कला अकादमीक सांजे वेळार 3 वरांचेर त्यांचो सन्मान करपाचो सत्कार करपाचो आमी ठरयल्लो आसा। पर्यंत सिनियर सिटीजन 96,327 जाणांक हो लाभ मेळटा 2000चो। हे वेगळे वेगळे तालुक्यांत ते वचून तांचो सन्मान करतले आणि समज तातूंत आनी कितें समस्या आसात तांच्यो आनी अडचणी आसात त्योय आमी समजून घेवपाचो प्रयत्न करतले। असं म्हणपाचें कारण अशें की इतले वर्सां जाले की तांचे कडेन आमचो खंय तरी संपर्क जावं, खंय तेंची विवंचना, तांच्यो समस्या, तेंच्यो अडचणी ह्यो आमकां जाणून घेवपाक मेळनाशिल्लो आणि कोणें तो प्रयत्नय केलो ना। म्हणून आमकां दिसलें की असो एक प्रयत्न आमी करया। ह्या फायनान्शियल इयरान आतां पर्यंत 14 कोटी आमी रिकवर केले। 16,000 थोड्यांक कशें आसा डबल घेताले, म्हणजे एक समज हांगाय रेशन कार्ड केलें, वास्कोय केलें, गोवय घेता, बायलूय घेता। घेवया एक विराम।